मांद्रे आजोबा देवळा कुशीच्या एका रिसॉर्टाक अस्कीत उजो लागलो. उजो कसो लागलो ते मात कळना. उज्याक लागून लाखांनी रुपयांचे लुकसाण जाल्ल्याचे कळटा. उजो लागपाची म्हायती मेळ्ळे उपरांत उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूकथार धांव घेवन उजो नियंत्रणात हाडलो. नौ 40 कॉल केले की जनरेटर आसा पळय ते शॉर्ट सर्किट जालें आनी फायर जालें. इमिजिएटली फायर टर्न आउट जालो आमकां पेडणेच्यान 10:05 आमी हांगा पावले. ओके सर. शॉर्ट सर्किट जाला म्हणटा. शॉर्ट सर्किट म्हळ्यार कितें, लायट गेल्ली, तेणी जनरेटर स्टार्ट मारलो आनी जनरेटर स्टार्ट मारून परत लायट येयली पळय, तेन्ना ती चेंज ओवर जावपाक जाय स्विच पळय तो जावंक ना आनी ओवरलोड जालो आनी जनरेटर स्पार्किंग जावपाक लागलो. ओके. त्यांची सिस्टम आसा, सिस्टम आसा, फायर हायड्रंट तेंच्यांनी बसयला म्हणून लायट गेले, शॉर्ट सर्किट जावन लायट गेल्या कारणान त्यांचा तो पंप जो आसा पळय तो वर्क जायना. ओके. म्हणून जे फायर एक्सटिंग्विशर जितले आसा पळय तितले तेंच्यांनी यूज केले आनी मागीर म्हजी गाडी येयली आनी जे कितें फायर फायटींग करून आमी हे केलें. नेक्स्ट जनरेटर तेंच्यांनी एसटीपी प्लांट बसयला. ओके. हेचे गार्बेज ट्रीटमेंट. ओके. ट्रीटमेंट प्लांट हवा. ट्रीटमेंट प्लांट तेका मातसो हे जालें आनी 2 जनरेटर तेंचे हे जाला. म्हाका जे हॉटेल जे आसा 40 रूम आसा तांकां खंयच कितें ओके सर. सिस्टम जी आसा ती पावर सिस्टम तेंचे करता म्हटलं तेंच्यांनी डिस्कनेक्ट करतले जनरेटर आनी पावर सिस्टम चालू करतले आनी परत चालू. 2 जनरेटर अराउंड 25 lakhs. ओके. आनी शेड म्हळ्यार पत्रे शेड. बरोबर. बऱ्यांतले बरे कितें म्हळ्यार आमी हॉटेल जे आसा लोक आसा चडशे रूम्स ह्युमन इंजुरी तशें कांय ना. ह्युमन इंजुरी तशें कांय ना. लॉस रूम जे आसा थंय लॉस अशें कांय ना. ओके सर.